रिस्पेक्टीव MLA हांव आनी ते बसून चर्चा करून हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली एका झटक्यान करचें पडटलें. कित्याक हांवें एक्चुअली सजेशन केलां की GSIDCनूच ते सगळे विकत घेवन आमकां दिवंक जाय. आमचे प्रोसिजरान आमी गेल्यार आमकां खूब वेळ लागतलो हे सगळे गोश्टी जाग्यार घालपाक. आमी कशेंय करून आमकां रिक्रूट करप, पूण आमकां रिक्रूट जे आमकां लागता, आमकां स्टाफ लागता, डॉक्टर्स लागता, स्पेशलिस्ट लागता, त्यो डॉक्टर्स आमकां गावल्यार म्हाका दिसता की लोकांक आनंद वेगळ्या तरेचो जातलो की आमच्याच परिसरांत ह्या तरेची फेसिलिटी आमकां गावता. हांवें ऑलरेडी फायल्यो तयार केल्या. फुडले 48 आवर्सा भितर ते प्रोसेस जावन वयतले. प्रत्येक रिस्पेक्टीव MLAक एक फायल हांवें दिल्ली आसा की हे अशें आसा. कुर्चेरे बी धाडून दिल्या आनी बाकीच्यांचे कोणाचे सांगलें तुमी सावथ गोवाचे उलयता, सावथ गोवा करपाक जाय. सावथ गोवा पयर कितें इश्यू जाल्लो मागीर हांवें तांकां सांगलें कितेंय आसूं, स्टाफ इवन कमी आसूं, एक मनीस स्ट्रेचरार उरचो ना. आमी त्या तरेचें डिसिजन आमी घेतल्या. आयज आमी प्रयत्न आमचो आसाच, पूण एक लक्षांत घेवंक जाय लोड बी ऑटोमॅटिकली वाडपाक लागला. गोवा मेडिकल कॉलेजचेर लोड पळयात तुमी कितले वाडला. वाडत आहा आनी वाडत इतले आहा म्हणजे आमकां कितलेंय तुवें स्टाफ वाडयले ते लोड कमीच जायना. आनी आमचे डॉक्टर प्रयत्न करता, दीस रात प्रयत्न करता की लोकांचें जिवन वाचोवपाचो. खंय रातचे डॉक्टर्स येवन ऑपरेट करता, सगळ्या गोश्टी ते पळयता. पूण आमकां वेगळे तरेन विचार करून फुडें वचूं. तुमी जे विशय काडला सारको विशय, आमची जबाबदारी आहे सरकार म्हणून तो विषय सोडोवपाक. सांगले तूं आतां ऑलरेडी विड्रॉ केलें न्ही आमी. FDA डायरेक्टरा कडेन पावर आहा, तिका फूल फ्रिडम दिल्लें आसा सगळें विड्रॉ करपाक. जे टेस्टिंग सगळे फार्मास्युटिकल कंपनी जे कितें करपाक जाय ते करून इट्स फुल्ली शे शूड डू वॉटएवर शे शूड डू. वी विल नॉट अलाव इट.